10:30 पावणे 11 म्हाका पुलिसाचो फोन येयलो. हांव लागलो आपूण कलंगूट पुलीस स्टेशनांतल्यान उलयतां. म्हणलें कितें जालें? तो म्हणून लागलो गाडयेन कितले कस्टमर आहा? म्हणलें एकटीच बायल आहा. म्हणून लागलो भुरगो आहा तिच्या वांगडा? म्हणलें ना भुरगो ना. म्हणलें कितें जालें म्हाका सांग? ना म्हणूंक लागलो तिच्या हॉटेलांतल्यान आमकां कॉल येयल्लो तिच्या रुमान म्हणूंक लागलो ब्लड गावला. म्हणल्यार ब्लड गावला ओके. आनी आमी कोंकणीनूच उलयताले सो तिका कांय हें कळनासलें. म्हणलें ओके मागीर कितें करूं? ना म्हणूंक लागलो तुका कितें दिसता तिचें हें सस्पिशियस दिसता ती? हांवें म्हणलें ना. ती म्हणलें उगीच आहा म्हणलें ती आख्ख्या वाटेक तर म्हणलें ती कांयच उलोवंक ना. मागीर बरें म्हणूंक लागलो. हांवें म्हणलें फोन काडलो आनी तिका दिलो मॅडमीक. मागीर मॅडम उलयली एक 3-4 मिनटां उलयली ती तेंचे कडेन कितें सांगलें आसतलें एड्रेस आनी कितें सांगताली ती. आनी पुलीस मागीर म्हाका हांव उलयलो घेतलो फोन. पुलीस म्हणूंक लागलो तियेन सांगला भुरगो कोणाच्यान थेयला म्हणून. आनी म्हणूंक लागलो आमी तें आतां वेरीफाय करता आनी तुका एक कॉल करता. म्हणलें बरें. मागीर पुलिसांनी म्हाका 20-25 मिनटांनी कॉल केलो. म्हणूंक लागलो तियेन एड्रेस दिल्ले नंबर दिल्ले पळय ते सगळे फेक आनी आमकां आतां डावट 100% आमचो जाला की ती कितें तरी करून गेला म्हणून हॉटेलार. बिकॉज भुरगो ना तिच्या वांगडा आनी हॉटेलारूय ना. तेन्ना म्हाका मातशें हें जालें की म्हणलें कितें जावंक शकता काय. मागीर हांवें पुलीस म्हणूंक लागलो तूं वाटेक खंयसरूय नियरस्ट पुलीस स्टेशनाचेर वच आनी नाल्यार म्हणूंक लागलो इवन हायवे पेट्रोल तुका गाडी मेवता हायवेचेर जाल्यार म्हणूंक लागलो थंय थांब आनी आमकां कॉल करून दी पुलिसा कडेन उलोवपाक. म्हणलें ओके बरें. आनी आतां कर्नाटकान एकूच प्रॉब्लम म्हणजे की कर्नाटकान ते सगळे तेंच्या भाशेन बरयल्ले आसता सायनबोर्ड ओके. ते कांयच कळना आनी आमी हुबळी क्रॉस बीन करून फुडें पावल्ले आनी थिसर ऑलमोस्ट कांयच ना. रोड फूल एम्प्टी सायडीन कांय ना घरां ना कांय ना कांय ना. आतां म्हणलें कितें करया GPS ऑन केलो नियरस्ट पुलीस स्टेशन घातलें जाल्यार ते यू टर्न मारून 100 किलोमिटर्स बॅक दाखयलें. आतां म्हणलें 100 किलोमिटर्स यू टर्न मारलो जाल्यार म्हणलें मॅडमीक कळटलें कितें करता काय डावट येतलो. आतां म्हणलें तरी कितें करया टोलाचेर म्हणलें पुलीस आसतले. 2 टोल गेले तरी पुलीस ना आख्खे वाटेक. एक हायवे पेट्रोल व्हेकल ना कांयच ना कांयच ना. आतां म्हणलें कितें तरी करचेंच पडटलें. आनी म्हाज्या सायडीन ड्रायव्हर आसलेलो ताका म्हणलें एक काम कर हांव म्हणलें रेस्टॉरंटार गाडी थांबयता तूं म्हणलें फक्त वॉशरुमान वच आनी 10 मिनटां म्हणलें भायर सरना काय. आनी ते एक्चुली ड्रायव्हराक कांय खबर नासली कितें चल्लां तें आनी ताकाय सांगूंक ना कित्याक तो भियेतलो म्हणून. सो म्हणलें तूं 10 मिनटां म्हणलें टॉयलेटींतलो भायर येयना काय. बरें म्हणूंक लागलो. ताका थांबयली खंयच्या तरी एक रेस्टॉरंटार आनी ताका मागीर सांगलें वच म्हणून भितर. आनी हांवें ती GPS घालता गुगलाचेर घालता तरी म्हाका गावत ना एकूय पुलीस स्टेशन. आनी लकिली थंय एक वॉचमॅन आहलो थंय. त्या वॉचमॅनाक हांवें सांगलें म्हणलें सर म्हणलें म्हाका एक सांग नियरस्ट म्हणलें म्हाका पुलीस स्टेशन मातशें प्लीज सांग म्हणलें हेल्प कर अर्जंट आहा म्हणलें. आनी लकी आमकां म्हणल्यार की 500 मिटराचेर पुलीस स्टेशन आहलें. आनी हांवें म्हणलें तें आवटपोस्ट धाकटें पुलीस स्टेशन की कितें व्हडलें ना व्हडलें पुलीस स्टेशन आहा म्हणूंक लागलो आयमंगला पुलीस स्टेशन. हांव म्हणलें बरें ओके. आनी हांवें ड्रायव्हराक फोन केलो म्हणलें यो गाडयेन बस म्हणलें. ती लेडी पुलीस बीन तेंची आहली ती तेंच्यांनी तिका मागीर ते पयले तेंच्यांनी विचारलें तिका जशी बॉडी दिसली पुलिसाक तेंच्यांनी विचारलें तिका आनी मागीर तेणें सांगलें आसता कितें तें आपले चेड्याचें वगैरे तें सांगलें. आनी मागीर ते तिका घेवन भितर बसले पुलीस स्टेशनान घेवन गेले तिका. बॉडी तेंच्यांनी ती बॅगानूच आसली गाडयेनूच आसली ती काडूंक नासली तेंच्यांनी. आनी मागीर रिटर्न मागीर हांवें PIक फोन केलो आमच्या PIक फोन केलो हांगा. PI म्हणूंक लागलो की आपणाक सांगलां तेंच्यांनी इन्फॉर्म केलें आमी येता तूं कांय टेंशन घेयना काय आमी येवसर तूं थंयच राव आनी मागीर आमी मागीर वांगडाच येतले सगळे म्हणून फॉर्मेलिटी करून. मागीर गोवा पुलीस थंय गेले. गोवा पुलीस येयले रातचे येयले तिकडे रातीक लेट मातशे पावले ते. आनी मागीर साहेब बीन ते सगळे तेंचे फॉर्मेलिटी करपाक स्टार्ट केले. ताका मागीर दिसता मेडिकल बीन कितें आहलें ट्रान्झीट कितें आहलें ते कोर्टाचे बिटाचे तेंच्यांनी ते केले. जाता म्हणल्यार एक्चुली जालो 4 वाजली सकाळची भायर सरता म्हणल्यार. बट ओके एट दी एंड एटलिस्ट त्या भुरग्याक जस्टीस तरी मेळूंक. आतां तुका कितें प्रॉब्लेम बीन कसो कितें? म्हाका एक्चुली तसो कांय प्रॉब्लेम ना. आनी एक्चुली आय एम हॅप्पी की एटलिस्ट म्हाज्या एफर्टान तरी एटलिस्ट ती गावली आनी बॉडी गावली ओके. बाकीचें तर कांय ना म्हाजे खाली गाडी रिलीजच करूंक जाय म्हाका कोर्टांत आनी व्हडलें तशें कांय ना. आय हॅव नो दिस थिंग नथींग टू से नो रिग्रेट. तिची फॅमिली बी तुज्या कडेन कितें ना तिचे फॅमिली बीन कोण ना तेंचे थ्रू कोणेन कॉन्टेक्ट करूंक. पुलीस स्टेशना फुडल्यान लायले तेन्ना मॅडमीन म्हाका तेन्ना विचारलें कित्याक थांबयलें हांगा काय म्हणून. मॅडम म्हणलें पळय म्हाका आतां म्हणलें 7-8 कॉल येयले पुलिसांचे म्हाका म्हणलें तांकां ह्या पुलिसा कडेन कितें तरी उलोवपाक जाय. तेचेर तिचो रिएक्शन आहलो खाली बरें
आनी कांयच ना, ना सरप्रायज ना, ना कितें पॅनीक ना, ना कितें हें कांयच ना. तिका घबराट बीन जाल्लें कांयच जावंक ना, ती नॉर्मल आसली. आनी गेलो पुलीस स्टेशनाच्यान, ते भायर कॉन्स्टेबल आहले ताका फोन लावन दिलो पी आय मागीर उलयलो मागीर तेंच्यांनी एक 5-10 मिनटां उलयले आनी मागीर तेंचो पी आय येयलो. तरी मॅडम गाडयेन बसून कांयच ना, गाडयेन बसचो ना फक्त. आनी मागीर तेंचे पी आय येयलो, मागीर तिका सांगलें, एक्सप्लेन केलें कितें तें. देवयलें आनी मागीर गाडी ओपन करून चॅक केली. तुवें चॅक केलें तेन्ना कांय रिएक्शन ना? चॅक केलें तेन्ना ना, तियेन आपणानूच ओपन केला बॅग. आनी कपडे बीन आहले हे वयर सगळे बॅगीन, हे डायरेक्ट नासली ती बॉडी, कपडे आहले.